प्युअर आमी जायत जाण हितून काँग्रेसमॅन आसून बसून आमी BJP केली कित्याक आमकां बरे भशेन लोकांक सर्वीस करपाक जाय, गव्हर्मेंटाक सपोर्ट जाय म्हणून आनी सगळें केलें आसतना पासून आयज आमकां म्युन्सिपालिटी चलोवपाक इतले त्रास जाताय की आमकां खंयच्या सायडीन आमकां सपोर्टूच मेळना. म्हणून आमी म्हणलें कितें आयज आमगे कितें पळय हें आहाय तें वयर हाय कमांडाक कळ्ळें दी, कित्याक हाय कमांडान आमकां सांगलें तुमकां जाय तो सगळो हें मेळटलो कॅशलेस तुका हें जावपाना बरे भशेन लोकांक सर्वीस करपाक हें जातलें म्हणून आमी सपोर्ट पासून आमी फूल हें करून आमी तें मुखार सरून सगळें केलें. पूण आयज आमकां कोणाक एक हेजेर सपोर्ट मेळना. ऑफिशियली जावं ना खंयच्यानी आमी कितें करूंक गेलें हें जायना. ऑफिसर बारीक ऑर्डर चेंज करपाक लागलो तें लोकांक सर्वीस मेळपाक लागलो तें पयलींचें चलता तें नाका आसलें आमकां तें आजून तशेंच चलता थिंगा. सो आमकां जाय आसलें बरे भशेन चलोवन लोकांक काम करपाक. आयज आमकां इतले त्रास जाले लोकांक कामां जायना. इंजिनियराक सांगलें इंजिनियर एस्टिमेट करना, CO सांगलें तो आनी कितें रूल दाखयता. पूण लोकांचें आमी सर्वीस काम करचें कशें हें आमचें सामको प्रश्न येयला. आता हेल्प मेळना एडमिनिस्ट्रेशन लेवलाचेर हेल्प मेळना म्हणटा तुमी. एडमिनिस्ट्रेशन लेवल वॉट अबाउट पार्टी? तुमी ज्या पार्टीचे पॅनल डिक्लेअर केलें ती पार्टी कितें जालें? पार्टी कडल्यान कितें मेळटा सपोर्ट? पार्टीचो आज सपोर्ट मेळना आनी आमकां काम जाता ऑटोमॅटिकली ऑफिसार आमकां हें मेळटा आसलो. पार्टी म्हाका खबर ना COचे दबाव येता कितें येता म्हणटा. सांगलें काम आतां कितें नाल्यार कितें सांगता आनी डिले करता. पार्टीची मनशां बी तुमी मेळ्ळे का कितें? CM जावं पार्टीचे सदानंद शेट नागवडे अध्यक्ष ताका बी मेळ्ळे का कितें? ना आमकां मेळना. आमी मेळूंक सोदताय तेका आतां वयसान मेळटा आमी कितें मदीं तुमकां अपॉइंटमेंट बी घेतली म्हणून आयकल्ली पूण कितें अपॉइंटमेंट? CM अपॉइंटमेंट आमी जालें तेन्ना जेन्ना आमी पॅनल घडलें तेन्ना आमी वचोन मेळपाक म्हूण केल्लें तेदूच आमकां आयज पासून दिता अजून तर मेळना. 2 म्हयने 2 म्हयने जाले ना पूण खबर ना आतां कित्याक मेळना म्हणून. आमदारान सांगलां आपूण घेवन वयता म्हणून आजून तो CM कितें जाला तें कोविडाक लागून बिजी आहा हिंगा आहा थिंगा तेका लागून मातशें आमी म्हूण समजून घेयलें. पूण काम तरी जावपाक जाय न्हू. काणकोणाच BJPचो आमदार ही गजाल आमदारा कानार बी घातली का कितें तुमी? आमी सांगलां आमदारान तेका सांगलें CO आयकना म्हणटा. आनी आमदाराक सांगलें अशें अशें आसा. आमदारान आज पासून तेजी वासूच केन्ना कित्याक केल्लो ती म्हाका कांय खबर ना. हांव BJP करपाक आसलेलो आनी BJP पार्टीचें पॅनल केलो म्हणून तो म्हाजेर रागार काय म्हणून खबर ना म्हाका. आनी आमी कसलीच काम सांगलें आज पासून जाल्लें नाय. कित्याक आमी आमदार BJPचो म्हणून आमदारा बरोबर वयता. फाल्यां अशेंच जर परत आमी BJP बरोबर रावले आनी BJPचो कॅन्डिडेट पडलो तर तूं आनी काँग्रेसी येयलो आनी परत तो BJP गेलो परतें हेंच आमचेर येता काय म्हणून दिसता म्हाका. त्या खातीर म्हाका एक दिसता कितें ह्या फावटी हांवें मुखार वयचें अशें म्हाका दिसता. कित्याक BJP तिकीट म्हाका दिवची तिगांनी लागून. कित्याक आमी BJP खातीर खूब काम केल्लें आसा आनी लोक म्हाका सांगता कितें ह्या फावटी तूं चल मुखार सर आमी आसाय म्हणून तुजे बरोबर. जे काणकोण जे मतदार आसाय पळय ते सांगताय म्हाका प्रत्येक फावटी तेमकां कित्याक दिवची म्हणून. आनी दुसरें सांगपाक म्हणल्यार कितें कोण तरी वयल्यान गेलो पणजे सावन येता हिंगा मिटींग घेता तिगांली आनी तो कर्मकार देंवचे पयलीं तिगांय 3 कडेन धांवताय परते. म्हाका हेजी तिकीट जाय तें म्हाका जाय तुका जाय तिकीट म्हणून. हिंग एक कडेन बसताय बिसताय सगळे म्हणटा हेतू मरप कोणी बारीक लोकांनी मरप जाता. त्या खातीर ह्या फावटी म्हागेलो एक धाव उरतलो आनी वयर BJPच्या हेणी म्हाकाय तिकीट दिवपा खातीर प्रयत्न करचो. कित्याक सगळ्या लोकांक न्यू फेस जाय. हय तेन्ना हांवूय बी एक BJPचो कार्यकर्तो म्हणून म्हागेले थिंग नोंद जावची अशें म्हाका दिसता. कित्याक तेन्ना प्रत्येक फावटी आमी BJP खातीर रावप काँग्रेसी आमदार येवप तो BJP घेवप आनी आमी सामकी त्रासां पडप सगळे लोक त्रासां पडप अशी परिस्थिती जाली आसा. एकंदरीत आजी जें सिच्युएशन आसा पळय त्या प्रमाणे BJPचे कार्यकर्ते डिवायड जाल्यार दिसना तुमकां? हालींच कित्याक फाटलीं 5 वर्सां सावन डिवायड जाल्ले आसाय सगळे. आजू अशें न्हू हें चालू आसा. कित्याक गेल्ल्या फावटी विजय पटकूत रावलो त्या तवडकर रावलो त्या आनी इजदोर रावलो काँग्रेसी येयलो हिंगा फुटी चालू आसा आनी हेजे फुडें अशी ह्या तिगांच्या मदीं दिल्यार म्हाका फुटी परती चालू उरतली. तेन्ना पार्टीन एक विचार करचो की न्यू फेस मुखार हाडचो अशें म्हाका दिसता. जी कितें कामां आसा ती आमगे करची आनी पार्टीन खंय तरी आमदाराक सांगपा जाय अशें म्हाका दिसता. अशें म्हणल्यार पॅनल BJPचे आसता खंयचे कांयच डेव्हलपमेंट जाय जाल्यार BJP पॅनल करून फायदो कितें रे? कांयच फायदो ना न्हू. म्हणून तेन्ना आमकां विचार करचो पडटलो. इलेक्शन लागपा लागला न्ही. इलेक्शन पावतना विचार करचो पडटलो. कांयच डेव्हलपमेंट हेजे कितें वेगळी भुमिका घेतली तुमी? हय अशें घेतले. कांयच डेव्हलपमेंट जर जायना आमी BJP म्हणून डेव्हलपमेंट जर जायना जे काँग्रेसी मनीस पसून हेतून येयली पळय तेन्ना आमकां दुसरो विचार करचो पडटलो. तुमचोच कलीग आहा पळय रमाकांत नायगांवकर हेणें सांगलें आसा की हांगा जर डेव्हलपमेंट जायना फुडलो विचार करचो पडटलो. तुमी तेका आसतलो?
हांव कितें म्हणटा, जर ह्या 1 थिंग 2 म्हयन्याक जर तो थिंग म्हणटा 4 थिंग 5 म्हयने फुडलें इलेक्शन म्हळ्यार तो रावपाक सोदता रमा गांवकर, पण हांव रावपाक तयार ना. हांव सांगता 1 थिंग 2 म्हयने आमकां विचार चेंज करचो पडटलो. आमकां सगळ्यांक एक्शन, कारण आमी जे आहाय ते सगळे एकसंघ आहाय. माझे एक म्हणणें आसा की हांवें 1-1.5 म्हयन्या पयलीं मिटींग घेयल्ली आमची, आनी त्या हितून मिटिंगेक सांगलें म्हाका 2-3 कामाची इन्क्वायरी जाय म्हण. ती सुद्दां इन्क्वायरी आज म्हळ्यार जाली ना. ती कित्याक जाली ना, कोण आडयता तें म्हाका कांय समजोवपाक शकलें ना. जाल्यार तुगे फुडली पावल ना जाल्यार आमी रमान सांगल्या भशेन आमगे पॅनल आमी घडोवपाचें. आमी सपोर्ट कित्याक करपाक जाय बीजेपीक? हां, आमगे MLA जो आसा पयलीं काँग्रेसी आसलो, काँग्रेसी आसतना आमीच सपोर्ट केल्लो ताका, आमीच निवडून हाडलो. म्हण तो आज बीजेपी गेला, आमी बीजेपी गेली तो आस म्हण त्या प्रमाणे आमकां सपोर्ट मेळना. ताका तर वयल्यान सपोर्ट मेळपाक शकता, जाल्यार आमी कित्याक मेळटा गेलो? तो मेळपाक जाय न्ही आमकां. आनी तेणी तरी मदीं येवन आमगे चवकशी करपाक जाय. तेंचे कडेन बी आमी पावयल्लें, लेटर केल्लें, ओरली सांगलेलें, पण तेजेर अजून कांयच चवकशी केली ना.